आम्ही पळयतात की गोंयभर सध्या अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार बलात्कार हे घडणूक घडत आसा आणि अशीच एक घडणूक काल सत्तरी भागान घडली ती म्हणटा ती सालेली सत्तरी हांगासर रामनिवास बनसाई ह्यो 25 वर्साच्या दुबावितान एका अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केलो। ह्यो रामनिवास बनसाई आसा तो मूळ राजस्थान जोधपूरचो ह्यो आनी गेले कित्येक वर्सां तो सालेली हांगासर भाडेकडू म्हणून रावतालो। हे जे चली आहा ते तेजे शेजाराकच रावताले आनी ह्यो रामनिवास हेणी तेका पयलीं मैत्री केली आनी तो तेका आपल्या रुमाचेर आपयतालो आनी तेजे लैंगीक अत्याचार करतालो। ह्या घडणुकेची गजाल 2 दीस पयलीं त्या चलयेन आपल्या घरान सांगल्या नंतर त्या फॅमिलीन वचून काल वाळपय पुलिसान रिसर तक्रार केली आणि तक्रार केल्या नंतर वाळपय पुलिसान तेका काल सांजचे उशीर लेट अटक केलेली आसा। फुडलो तपास वाळपय पुलीस करत आसा। सत्तरी भागान हेज्या पयलीं बी अशे अल्पवयीन चलयेचेर लैंगीक अत्याचार बलात्कार जाल्लेली घडणूक घडत आसा। वाळपय भागान अशे खुबशे भायले लोक येवन रावता आणि जे घरमालक आसा तेंच्यांनी अशा लोकांक जेन्ना भाडे करून दवरता तेजी सगळी तपासणी करून दवरपाक जाय आणि अशी घडणूक परत जावपाक जायना हेची काळजी घेवपाक जाय। वाळपयच्या गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।